हांव रमेश साजूकाडी तुमच्या मुखार घेवन येता एन शिवदास हागेली कथा आलतडचो बापूय पलतडची धूव. पलतडी वचपाचो निमाणो खीण आयलो तेन्ना खापू शेणयल्या घरान एकूच आकांत जालो. सगळ्यांनी घर माथ्यार घेतलें. सगळ्यांची काळजां भरून आयलीं. हड्डी फुटून दुखां व्हांवची तश्यो दुखांच्यो झरी दर एकल्याच्या दोळ्यांतल्यान व्हांवपाक लागल्यो. दर एकलो एकामेकाक सावरून घेवपाचो प्रयत्न करतालो. चड करून तरणाटे पिरायेचो हुमरो हुपपाचे वाटेर आशिल्लो खापूबाब मात आपलीं दुखां सुकोवन दोळ्यांची कुपांतरां करून निबर मनात सगळे कडच्यान निरोप घेतालो. भाऊ, तूं बाटलो म्हणून परको जावचो ना. उदकार दांडो मारल्यार उदक दोशी जायना तशें आमचें रगतय केन्नाच दोशी जावंक शकना. परिस्थिती आमकां वेगळायता, आमची मनां न्हय. भाऊ, तूं आमचे खातीर हो येदो त्याग पळय करता तो आमच्या कुटुंबाच्या इतिहासान अज्रबर उरतलो. आमचेर सगळ्यांचेर जावचे फायचे अत्याचार आनी सगळे घाय तूं तुज्या आंगार घेता. केदें दुख्ख जाता तुका तें आमकां कळटा, पूण हांगाच्यान सगळे पलतडी वचूंक शकनात. ही मोठी अडचण तुवें तुज्या भुजार घेतल्या. भावा, म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हाका एकदांच निमाणी खेम घाल. खापूच्या धाकट्या भावान शंकून खापूंक घट्ट वेंग मारली तेन्ना मात रखरखीत वतान मेण काडचें तशें इतको वेळ दुख्ख सुकोवन आनी दुख्ख खडप करून बशिल्लो खापू विरगळ्ळो. ताची दुखां शंकूचे फाटी टप टप करून पडली. ती शंकूक जाणवली तेन्ना शंकूक हुंदको फुटलो आनी परत भाऊ म्हणत ताणें पाडकावरी हामेर घाली. परत सगळीं गलबल्लीं. कोण भाऊचे पांय धरतालीं तर कोण ताचो हात आपल्या हातांत घेवन हाताचो उमो घेतालीं. कुटुंबाची ताटातूट जाता ती दोळ्यांनी पळोवपी दुर्भागी खापूबाब मात मनांत एकच येवजितालो. आतां म्हज्या अपुरबायेच्या मोगरूचें जातलें कशें? मोगरू खापूबाबाली एकसुरी धूव. तळटा वयल्या फळाक हुंक घालून जपचो तशें ताणें मोगरूक जपिल्लें. त्या मोगरूक सोडून बाटाबाटीच्या आघातांतल्यान ताका वाचोवपा खातीर हेरां बरोबर आयज पलतडी न्हय पलतडी पयस अंत्रुजेंतल्या रानांत कशें धाडचें पडटालें. माणकुल्या मोगरूक ताचे अल्पमतीक जाणटेलीं कितें करतात तें समजनाशिल्लें. मात बाबा, काका, काकी, भावणां सगळींच काचापूल जावन रडटात तें पळोवन माणकुलें मोगरूय हुंदक्या हुंदक्यांनी रडटालें. आपले रडटले धुवेचेर नजर पडना फुडें खापूबाब बेगीन बेगीन मोगरू सरी गेलो. मोगरूक ताणें आपले छातयेर उखलून धरलें आनी म्हजे धुये म्हजो काळजाचो कुडको तूं गो, असो आयज अस्कीत तोडचो पडटा अशें म्हणत ताणें शंकू कडेन आशेन पळयलें. शंकू आपल्या व्हडल्या भावाचे नदरेंतले भाव वळखलो. ताणें फुडें सरून भावाक साश्टाची भास दिली आनी म्हळें, भाऊ, मोगरू जशें तुजें रगताचें तशें म्हजेंय बी तितकेंच. कारण आमी दोगूय एकेच आवयच्या कुसव्यान जल्मल्ले. मोगरूक हांव केन्नाच कितेंच उणें पडपाक दिवचो ना. तुज्याच रुपान मोगरूक हांव बापायचो मोग दितलों. शंकून भावाक सावशीत करपाचो यत्न केलो. शंकू जाणा रे हांव, पूण हांव बापूय मरे ताचो. आयज ताची आवय आशिल्ली जाल्यार ती मोगरूक अशी व्हरूंक दिवची नाशिल्ली. पूण हें सगळें घडचे आदींच ती गेली, एके वटेन सुटली. नाजाल्यार आयज गळ्यांत खुरीस घालची पाळी तिचेरूय येवपाची आमचे भशेन. भाऊ, ह्या शणै कुटुंबा खातीर आनी आमच्या देव धर्मा खातीर तूं केदो त्याग करता. हय शंकू, देवाकय हांगा त्याग करचो पडला. रामनाथाकय लोटलेचें आपलें शिवड सोडचें पडलां. रामनाथाचें देवूळ अंत्रुजेन उबें जातलें. आयज जंय रामनाथाक दवरला त्या दोंगरा मुळसा कडेन गच्च रान आसतलें न्हय रे? हय भाऊ, बाबू शेणै सांगतालो. रामनाथाक व्हरून एका तळपार दवरला म्हणून. थंय भंय ना रे आमच्या देवाक. अंत्रुजीन फिरगी येन्ना पावचे नात. पावले जाल्यार सौंदेकारा कडेन कसली ना कसली कबलात पुर्तुगेजांक करचीच पडटली आनी सौंदेकार राजा तसो हिंदू देवांची विटंबना जावपाक दिवचो ना. खापूबाबान भावाक सावरीत म्हळें, साश्टींत बाटाबाटींक वतो आयिल्लो. रायतुरा एकाच दिसाक 200 वयर देवळां फिरंग्यांनी जेजुईत पाद्रीच्या आदारान मातये भरवण केल्ली.
कांय देवळांक तर उजो घाल्लो तर कांय देवळांतल्यो मुर्त्यो फोडिल्ल्यो. साश्टींतल्या हिंदू समाजाचेर आकांत आयिल्लो. कोण जिवाची भिरांतेन स्वखोशेन बाट्टाले तर कोण कशेच तरेन क्रिस्तांव जावचे नात असो निर्धार करून साश्ट सोडून वाट मेळत तशे वताले. थोडे तर दर्यांत तारू सोडून मेल्यार मेले, वाचल्यार वाचले म्हण वारें व्हरता ते वाटेन वताले. बाटा बाटीची हावळ साश्टभर आयिल्ली. केळशेची शांतादुर्गा, वेर्णेची म्हाळसा, कोलवेची महालक्ष्मी ही सगळीं देवतां जुवारी न्हंयतल्यान रातोरात पलतडी अंतुजेत पावती जाल्ली. आनी जेन्ना लोटलेचो रामनाथय व्हरचो वेळ आयलो तेन्ना खापू शेणेच्या कुटुंबाचेर बाटपाची अर्द जेजूइत पाद्री घेवन आयले. आनी ताका 2 दिसां भितर क्रिस्तांव जावपाचें फर्मान जेजूइत पाद्री नाशिमेंत हाणें सोडलें. फर्मानाची अपेक्षा करून राविल्लें खापू शेणयलें कुटुंब ह्या गांवच्या गांवकारांचें गिरेस्त कुटुंब. बाटा बाटीचे सुत्रधार जेजूइत पाद्री फिरंगी सत्तेचेर बंधनां हाडून पयलीं अशा सदन हिंदू कुटुंबाचेर हावळ हाडटाले आनी सदन हिंदू बामणांक बाटयतकच त्या त्या वाठारांतलो गरीब दिन दुबळो उरिल्लो भोवस बाटोवपाक मागीर कळावो लागनासलो. खापू शेणयल्या कुटुंबाक बाटपाचें फर्मान आयिल्लें तें आख्खो लोटले गांव बाटोवपा खातीर. पूण आपलो धर्म बाटोवन सोडपाचो वेळ सगळ्यांचेरूच येवंक फावना हें थारावन खापू शेणयन आपल्या सगळ्या कुटुंबाक रातोरात पलतडी धाडपाचें पक्कें केल्लें. आनी अशे तरेन खापू शेणयल्या भावबंदाचेर आनी भुरग्या बळाचेर आपल्या वाड वडिलाच्या येद्या व्हड घरादारार तुळशी पान सोडून वचपाची पाळी आयिल्ली. पूण खापू शेणैक घरची नाळ तोडपाची नासली. त्या घराचे पावळेक ताच्या पुर्वजांच्यो नाळी पुरिल्ल्यो. घरांत साळीग्राम पुजिल्ले. भोंवतणची सगळी जमीन वसयल्ली. ते भायर घरांतलो एकलो तरी बाटपाक जाय. चड करून कुटुंबाच्या मुखेल्याकच आपलो धर्म पयलो सोडचो पडटलो आनी एकदां जसो कुटुंब मुखेली धर्मांतर करतलो तेन्ना हेरांक मागीर मोन्यांनी बाप्तिस्म घेवन गळ्यान खुरीस ना जाल्यार बेतीन घालचें पडटालें. उपरांत भायले पाद्री येवन बाटयल्ल्या क्रिस्ती देवस्पणाचे धडे दिवंक लागताले. खापू शेणाक हें सगळें खबर आशिल्ल्यान हे असले अत्याचार आपल्या कुटुंबाचेर तरी येवचे न्हय. आपली 4 वर्सांची धूव क्रिस्तांव जावची न्हय अशें खापू शेणाक दिसपाक लागलें आनी ताणें सगळ्यांक पलतडी धाडून आपणीन आलतडे रावपाचें थारायलें. भाऊ, मोगरूची कसलीच तुवें चिंता करपाची ना. हांव कितेंय घडटा तें वयले वयर हांगा तुज्या कानार घालपाचो यत्न करतलों. खरें शंकू? भावना विवश जावन खापू शेणेन शंकूक विचारिल्लें. हय भाऊ, अत्रुजेंतल्यो खबरो तुज्या कानार पडटल्यो हाची खात्री बाळगी. खरें तुजें भावा, खूब जिवार येता रे तुमचो तोडमोड जाता तो पळोवन. कसलें अरिश्ट म्हणून येवचें रे आमचेर. भाऊ, बरीच रात जाल्या. गांव न्हिदला तशें आमी भायर सरतात. वगीच कोणाकूय जाग मागनी नाका. हय, आमचें चल्लें जाल्यार रातभर चलतलें. खंय तरी हो दोरो तटाटूच करून तोडपाकूच जाय. म्हाज्या मोगरूक. भाऊ, शंपून खापू बाबाक आनी उलोवपाक दिलोच ना. कन्यादान करपाचो तुजो अधिकार आसा अशें म्हणत खापू शेणें भितर गेलो आनी बेगीन बेगीन एक पेटूल घेवन भायर आयलो. हें पळय शंकू, हें पेटूल. ह्या पेटलांत आमच्या कुटुंबाची सगळीं भांगरां आसात. आमच्या आईचो सगळो शिरंगार तशेंच म्हजेय घरकान्नीचो. मोगरूच्या आवयचोय सगळो शिरंगार ह्या पेटलांत आसा. हें पेटूल जतनायेन सांबाळ आनी मोगरू व्हडलें जातकच जेन्ना तूं ताका उजयतलो तेन्ना हें सगळें भांगर ताच्या आंगार घाल. तुका जर फुडाराक पूत जालो आनी शेणयल्या घरात जर दिवो पडजळटलोच. म्हजी खात्री आसा. त्या कुलदिपाचें लग्न जातलें तेन्ना सुनेचेर आमच्या आवयचे अलंकार चडय. भाऊ, फुडलें फुडें अजून खूब जिंपास माथ्यार घेवपाचे आसात. कसले प्रसंग केन्ना येत कोणाच्यान सांगूं येता. फाल्यां जर साश्टीत घडलां तशेंच अंत्रुजेत घडत जाल्यार आमचें कितें घडटलें कोण जाणा. शंकू, देव अशें घडपाक दिवचो ना. अंत्रुजेत तुमी सगळे बरे भाशेन उरतले. रामनाथ इतलो निश्ठूर जावचो ना रे फुडें. खापू शेणयलें काळीज परत एकदां भरून आयलें. भावा,
फाल्यां दनपार मेरेन हांव खापू शेणय उपरांत म्हजो कोण जायत तो हांव नकळो. जुवांव, कामील, कायतान फक्त नांव बदलतलें भाऊ, मन न्हय. हय, तेंवूय खरेंच. अशे तरेन म्हणून केन्ना मनां बदलूं येतात रे. वाड वडिलांचे आनी कुटुंबाचे संस्कार म्हणून रातयां बदलूंक जातात. खरें तुजें. मन बदलचें ना. शंकू, मनान हांव तुमचोच उरतलो रे, तुमचोच उरतलो. दनयानो बांदार पोनेळ बांदला. तुमकां बेगीन येयात म्हणलां. जागोजाग तशी पलतड घातल्यार बरें न्हू. खापू शेणयलो कांबारी कसो घरान वावुरतलो कुश्टां धापेत धापेत येना फुडें. भावना वश जावन ताटा तुटच्या दुख्खान गुल्ल जाल्यार दोगांय भावांक भान आयलें आनी ताणीं त्या गुपाट काळोखांत निमाणो निरोप घेवपाक मन घट्ट केलें. भायर किण्ण आसलें. रात काळखी आसली. खंयच कोणाची जाग माग नासली. शेजारी म्हणून तशी कोणाची घरां नासलीं. कांय अंतराचेर कुळवाड्याची 2 खोपटां आसलीं, पूण काळोखांत तिवूय साप्पक काळोख कशीं काळी किट्ट जाल्लीं. देखून तीं खोपटां आसात आनी त्या खोपटांनी मनशां रावतात हें सांगल्यार कोणाकूच अजापूच दिसपाचें. शंकू सगळ्यांक घेवन घरांतल्यान भायर सरलो आनी भायर आंगणान येवन ताणें परत एकदां घरा वटेन पळयलें. हात वयर केले आनी घट जोडले. आपल्या घराक नमस्कार करून अखेरचो निरोप घेतलो. वासरेर खापू शेणयचें काळीज भरून आयिल्ल्यान आकांताक शिमेर नासली. काळोखांत कितें घडटा, कोणाच्या दुखांनी पावलां भिजल्यात आनी कोणाच्या काळजाचो कंप सुटला हें कळपाक मार्ग नासलो. पूण कोणाकूच हुडको भायर फुटून त्या काळजा काळोखान इल्लो सुद्दां आवाज जावचो ना हाची जतनाय मंतर एकलो घेतालो. खापू शेणयन ती निरोपाची रात एकल्यान वासरेर बसून काडली. ताका घरांत भितर सरन दिसना जालें. मध्यान रातीर खापू शेणक भायले वासरेर बसला थंयच दोळो लागलो. दुसऱ्या दिसा जाग आयली तेन्ना आंगणान लोक जमिल्ले. फिरंगी पाद्री आनी पुर्तुगीज शिपाकय आयिल्ले. एक घोडो सजयल्लो तो आंगणान उबो आसलो. एका पाद्रीन भितर येवन खापू शेणयन घरांतल्यान भायर आपोवपाक फर्मान केलें. तेन्ना खापू शेणयन आपल्या घरांतलीं मनशां खंय गेल्यात तें आपणाक खबर ना म्हणपाचें सांगलें. पाद्री संतप्त जाले आनी तांणी खापू शेणयक हेर कुटुंबीय खंय लिपल्यात तें सांगपाक सांगलें. पूण खापू शेणयची रातीं गेल्ली वाचा सुटलीच ना. ताणें फकत मोन्यांनी आपणाक कांयच खबर ना म्हणपाचें फिरंग्यांक सांगलें. फिरंगी शिपायांनी खापू शेणयलें घर कोनशान कोनसो धुंडाळ्ळो. पूण खापू शेणय बगर घरांत कोणूच तांकां हाताक लागलो ना. थारायल्ले प्रमाण वाचा बंद जाल्ल्या खापू शेणयक फिरंग्यांनी धोतर सोडपाक लायलें आनी कलसांव कोट घालपाक दिलो. मागीर ताका घोड्याचेर चडयलो. घोडो बरोच सजयल्लो. घोड्याच्या मुस्कुटाचेर जरीच्या कपड्यांचेर खुरीस भांगराच्या रंगान भरिल्लो. खापू शेणयन कसलोच प्रतिकार केलो ना. खापू शेणयचें पुरसांव गांवांतल्यान काडलें. गांवांत गांवभर हो धर्मांतराचो सुवाळो पळोवपाक लोक एकठांय जाल्ले. वरिश्ठ जेजूत पाद्रींनी रायतूरचे इगर्जे धरून खापू शेणयक बाप्तिस्म दिलो आनी खापू शेणयचो रोनाल्ड आफोंस जालो. खापू शेणयच्या घरांतली देवाकूड काडून भितरल्या सालान आल्तार आयलो. सद्दां आमोरेर येवन पाद्री रोजार करपाक लागले. वाड्या वयले बाटयल्ले हेर कुळवाडी आमोरी म्हणपाक रोनाल्ड आफोंसागेर येवपाक लागले. दीस गेले, म्हयने सरले आनी पळयतां पळयतां वर्सांय फाटीं पडलीं. काळजाचो घावो तसोच घेवन रोनाल्ड आफोंस म्हातारपणांत भितर सरलो. सुमार 12 वर्सां जावंय खापू शेणयचो रोनाल्ड आफोंस जाल्यार एक तप सरिल्लें अंतरुजेंतली जाग माग नासली. शंकूय बी साश्टीत केन्नाच चुकून सुद्दां पावलो ना आनी न्हंयचे पलतडच्यो खबरी न्हंयच्या आलतरीक केन्नाच पावूं नासल्यो. रोनाल्ड आफोंस आशी खुशी परतितना घराच्या मागीलदारांतल्यान ताच्या कानार हय न्हयसो आवाज पडलो. आवाज केन्ना तरी वळखीचोच आसलो. रोनाल्ड बेगीन बेगीन जागो जालो आनी कुडींतलो दिवो पेटयलो. घरांतले नोकर चाकर जागे जायत म्हूण तो तसोच उठलो आनी अळंग कुडीच्या जनेलाचें दार उक्तें केलें. भायल्यान चान्नें पडिल्लें आनी चान्न्यांत मनीस वळखुपा इतको लख्ख उजवाड आसलो. भाऊ, हांव शंकू. शंकू शंकू श भाऊ, आवाज नाका. हांव सांगता तितकेंच आयक. म्हाका वेळ ना. हांव चोरया हेवटेन आयलां. राव नजो जावन मोगरूचें लग्न थारलां. बानोड्या देसायगेर सोयरीक जाल्या. पोर बऱ्या घराक पावतलें ही खोशयेची खबर सांगूंक तुका आयिल्लो. लग्न येता त्या शुक्रारा
गोंदळीच्या मुर्तार रामनाथाचें नवें देवूळ उबारलां, थंयच माटोव घालतले. एखादा मान शंकून मोगरीच्या लग्नाची खबर भावाक दिल्ली. वता हांव असो पावळी भायर रावन, हय भाऊ, हांव तुज्या घरांत येवंक शकना, वता हांव. आनी कसो कात आसा. असल्यो तसल्यो कसल्योच खबरी घेनासतना आयिल्ले वाटेन त्या चान्न्यांतल्यान फाट करून शंकू चलत गेलो न्हंयचे वटेन. रोनाल्डाक एक सपन कशें आशिल्ली ही घडवणूक कांय खिणांची. रोनाल्ड कितलो वेळ तरी त्या चान्न्यांक पळयत आपले व्हंकल जाल्ले मोगरू धुवेची प्रतिमा जनेलांत बसून कल्पनेन उबी करपाक गुल्ल जाल्लो. ताका ती राती दोळो लागलोच ना. ताणें मनांतल्यान मनांत लिपचोरया जुवारी न्हंय हुपून लग्न माटवा कडेन वचपाचो निर्धार केलो. तेन्ना लोटलेच्या गांवांत नवी सकाळ उदेल्ली. दोंगराच्या मुळसा कडेन एक व्हडलो माटोव घाल्लो. माटवांत लोकांची गर्दी जाल्ली. गांवांतले लोक नटून थटून मोगरूच्या लग्नाक आयिल्ले. सांजवेळ जायत जाली. सुर्या दोंगरा पलतडी मळबांत आसलो. पूण पांचवे शार दोंगरान अस्ताक वतल्या सुर्याच्या किरणांक थंयच गिळून दवरिल्ली. लग्नाच्या माटवाच्या भायर सुमार 150-200 हाताचेर एक वडाचें झाड आसलें. त्या झाडा मुळांत एक म्हातारो बशिल्लो. मुखा वयल्या माटवांतलो तो सुवाळो तो धडधडट्या काळजान पळयतालो. आपुणूय त्या माटवान आसपाचो. सवळो जावन कपलाक गंदती बोलावन, माथ्याक मुंडासो बांदून, भरतरी धोतर न्हेसोवन, खानार उपरणे उडोवन अपुरबायेचे धुवेक कुशीक बसोवन कन्यादान करपाची तयारी करपाचें ताणें सपन पळयल्लें. तेन्ना माटवांतली वाजपां घणघणपाक लागलीं. मंगळाष्टकाचे शब्द ताच्या कानार सादपाक लागले. माटवांतले लोक हात वयर करून मंगळाष्टकां व्हंकल न्हवऱ्याचेर शिवरताले. आरे, म्हाज्या हातांत कांयच ना, म्हजे हात रिकामे, म्हजे धुवेचेर मारपाक 2 अक्षतांय म्हाका मेळना. माटवांत वचपाचें नासलें. क्रिस्तांव माटवांत पावल्यार भश्टकार जावपाचो. आपल्या मोगाचे धुवेक लग्नाक कसलींच विघ्नां नाकात. वडापणां रावन मोगरूच्या लग्नाचो सुवाळो पळयतां पळयतां निमाण्या खिणांत ताणें एक माटवा कडेन पळयलें आनी आपल्या दोळ्यांतल्यान खळगळीत भायर माविल्लीं आपलींच दुखां आपल्या पोशांत जमयलीं. आनी म्हजे धुवे, म्हज्या अपुरबायेच्या मोगरू, ह्या तुज्या दुर्भागी बापायक माफ कर अशें म्हणत पोशांत जमयल्लीं भळभळीत दुखां अक्षतां कश्यो माटवा कडेन शेवटून मारल्यो आनी कल्याण जावं अशें म्हणत पयसावल्ले धुवेक दोळे भर पळोवन घेवन त्या न्हंयशा गोंदळीच्या काळोखांतल्या न्हंयचे वाटेन आलतडी येवपाक तो जड पांयांनी चलपाक लागलो.